देवाच्या गुंडोबाई रूपांतर करून पुढे ख्रिस्ताच्या भक्तींवर फेरायल्या भावी जेवणात सौम्याच्या सौम्या जेजूत एक मोठ्या आनंद मोगात सौम्याचे देवा अर्गा बलिदान सगळींचे पवित्र दिता समाधान सौम्याचे मरण जीविता कर जीवन वर्षा मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या पुणतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड भक्तीपणान तुमचे त्या साव घेवन ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात. सुरेस्पर देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी. सांजू तुमचे बसोत मागोवन दी आनी मागलेले तुमकां सगळ्या फोव जावन दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या संदर्भार अर्गामी स्थिता अर्गानी त्या साव बसोत मिसपेटयता फबीन जेसिमेंडून सोदो कतार देवदीन जेसिंता डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई यत्न्या बसोत मिसपेटयता रोहन डिसोजा निकुटम दो कतार तांचे इरेदे बसोत मागया. तशेंच आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एका मनाचे काळजाची जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया. सरम जे इरेद्या बसोत ते साव बसोत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी देवाचो मोग करता. देव आमचो भरपूर मोग करता. आमी देवा थंय विस्वासी जाल्यार देव आमचे थंय चड विस्वासी. देखून बाबा तुमी तेमची त्या सवां घेवन ह्या पुणतळार आयल्यात. सुरस्पर देव तुमची त्या सवां स्विकार करून दी. मागलेले सगळे तुमकां फोव सावं दी आनी तुमकां बेस्ट सवांनी भरून दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर मागता. सुरस्पर देव तुमकां बेस्ट सवांनी भरून दी. सगळी तुमची मागणी विनवणी तो स्विकार करून दी आनी मागलेले सगळे तुमकां फोव सावं दी म्हण आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत होव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ सामनान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. इकडे बरदोळे दांबया आमच्या पातकाची दूख धरया. तळकाळ सामनान हे मिसाचें बलिदान भेटयतना समी आमची सगळीं पातकां गुण करून दी. तळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फोव करून दी म्हण मागया. मोकळा जेजू तुजें उतर आमकां जिवी दिता. तुजें उतर आमकां सुटका दिता. तुजें उतर आमकां समाधान दिता. तें उतर वासूंक नियाळूंक तें उतराचो मोग करूंक आमी चलवल्या सुखान पडल्या आनी तुका दूख दिल्लें आसा सुमिया. पस्त्यात पावन बक्षाने मोगोवन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्पुरा आमचे तुजी काकूट दाख उडदयेन सर्वेस्पुरा आमचे तुजी काकूट दाख. मोगळो जेजू तूं जावन आसाय जिविताची सर हे जरीशी आमी आयल्या ताणें येल्ल्या न्हू म्हजे सरसेया देव तुमकां पिवन दितलो आनी हांव दिता तें पिवन तुमी पियेशे जाल्यार कितेंच तुमकां ताण लागची ना. असले जिविताच्या झरीक आमी लाल्यावन आयल्या तरी समया आमी दुबावल्या. आमी तुका सांडला तुका अपमान केला. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा समया. पस्ते तपोन बक्षाने मोगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूट दाख उडदयेन सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूट दाख. मोगळा जेजू पहिले सुमोग करा. पहिले नांव पाड करी नाकात. पयल्याक दुखय नाकात. रागार जाय नाकात. अरे पेद्दा अरे पिशा म्हण नाकात. पयल्याची जडती करूंक वचूं नाकात म्हण सांगता हितून. पूण मोगळे समया आमी पयल्याची जडती केल्या. पयल्या गुन्यांवकार केला. पयल्याची निंदा केल्या.
पेल्या दुःख येयलां ह्या मुखांतर तुका मात्र न्ही पेल्या की दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापोवन बगसन हें मोगोन म्हणटा उडदोयन सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाख सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा बगे वचूता देव्या तुझ्या धर्मदूता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केली ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबातान मानून घेवन तुका वळखून फोव कर आनी शक्य तुमेचे तुजे पवित्र सभा वडत वचो हे आमी मागता आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सा पावलून गलत घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलाबपणाच्या जुवांकाल परत्यान संपटनाचें सत्रायक करा पळया हांव पावल कितें सांगता तें आयका तुमी सुनात घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनाचो जावचो ना परत्यान हांव दृढ सांगता सुनात घेतलेल्या हर एक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळोवंक कायदो आसा नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात तांचे कृपे देणे होगडावंक पावल्यात कित्याक आमकां भवर्ताक लागून पवित्र आत्म्या मार्फत आमी बरवस्तावन तें नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हणून आमी आतुरायेन राखून आसा देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सुनात आसूनय उपकारना ताचे थंय उपकारता मोगा मार्फत वावुरता तो भवट देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझ्या उतरा परमणी तुझी सडवो म्हाका मेळ्ळो मुझे जिबे वयले सताची बुतां काडी नाका कित्या तुजे उपादेस हांव पातीता तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझे नियम शास्त्र हांव सदांच पाळतलो सदांनी सर्वदा तुझे कायदे म्हाका समजाता देखून स्वातंत्र्याच्या तळ्यार हांव चलतलो तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा
जिवे आनी क्रियात्मक तेंकोरे मनशाच्या काळजाचे अत्रेगानी चिंतना परकितात असले Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करूं जीवंतनी काळीज तू पवित्र कर सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भाग्यवान लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका जेजूचे उलोवन जातस एक फारी जीव ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो तो भितर सन जेवणा बसलो पण जेवणा आदी आपले हात पाय लुई नासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फारी जीव विस्मीत जालो देखून समी ताका सांगी लागलो बळया तुमी फारी जीव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात पण भितरल्यान तुमचें अंतस्कन लुठीन आनी स्वार्थन भरलां बूद नातलेल्यानो भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कूस ही केल्यानी देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तवट सकट तुमकां नितळ जातलें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तती मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो हेचे सुवार्थेचेर कांय थोडो नियाळ केलो जाल्यार जेजू फारी जेवाच्या घरा जेवणाक वेता हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका फारी जेवान जेजूक जेवणाक आपयलें बऱ्या हांगासर फारी जेवणांनी जेजूक मदल्यान उजो वचना फारी जेवणांनी जेजूक मदल्यान उजो वचना पूण जडावत जायत्या जाणां फारी जेवांनी जेजूक जेवणाक आपयलां आनी जेजून हांगासर हांव तुमगेर जेवणाक येना म्हणून ना जेवणाक गेला तो म्हाका न्ही तुका समाना तुजें नेचर म्हाका लायक ना तुवें म्हाका जेवणाक आपयल्यार हांव तुमगेर येता हांव येना हांव सुकोन घाण घेता म्हाका तुका पळयल्यार जायना हांव सुकोन घाण घेता आनी सुकोन घाण घेता मात्र न्ही तुजे विशांत हांव उक्त्यान उलयतां तूं मनीस सारको न्ही तुमी सारके न्ही हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खपटी तुमी म्हणटा इतलें म्हणून एकलो मनीस म्हाका नाका जाल्लो तूं म्हाका जेवणाक आपयता जाल्यार हांव येतां हांव वसा आनी ते मनशा सेम पूण जेजू हांगासर शास्त्रांचें शास्त्रांचें खंडन करता फारी जेवाचें खंडन करता हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां म्हणटा पूण जाल्यार तांणी आपयतना तांच्या घरा वेता कित्याक वेता जेजू जेजू थंय राग ना उडासतोरा जेजू थंय मसर ना जेजू थंय हगे ना तो प्योर मनीस प्योर इन हार्ट अँड स्पिरीट म्हणटा पळय प्योर इन हार्ट अँड स्पिरीट तो खंडन करता सूख दाखोवन दिता तो समांकरण तांकां करेक्शन करता पूण तो राग जावं दी तो द्वेश जावं दी ते एक कितें म्हणटात तिरस्काराचो मनोभाव जावं दी तो काळजान दवरिना ताका सक्कड एकत आनी तांच्या घरांनी वचून तांच्या सांगात जेवून तांचें मन परिवर्तन जावचें प्रयत्न करता तुमी पाड जाल्ले पाडत जाया तुमी पाड जाल्ले सत्यानाश जाया तुमी पाड जाल्ले शिराप पडून वसा तुमची जिणी सगळी ती रडण्याची आनी विळापाची जावं म्हण जेजू आशेना तुवें परिवर्तन जायचें तुवें बरो जायचें तुवें जिवीत जोडीचें म्हणली आशा जेजूची देखून तो पातक्याच्या घरा जाल्यार फारी जेवाच्या घरा जाल्यार
शास्त्राच्या घरा जाल्यार कांयच सुरसुरे नासतना वेता. आनी हांगासर पळया जेजू थंयसर गेल्या उपरांत कितें जाता. हांगा जेजू हांव जेवणाक येता म्हणून ना. फरिजेवान जेवणाक आपयलें जायत साहेब येता म्हणलो तो. फरिजेवांक तो लायक करनासलो जाल्यार तांचे चिंतापू तांची जिणी रीत ताका पसंद नासली जाल्यार तो जेवणाक आपयतना वेता. आनी फरिजेवाची एक रिती रिवाज मस्त आसात कळ्ळें गी. तांणी तवळ तवळ हात धुवचे. आमी कोरोनाच्या टायमार धुताले हांव न्ही गे. हात धुवल्या शिवाय आमी जेविनातले हांव न्ही गे. हात धुवल्या शिवाय आमी कांय खायनातले हांव. हात धुवल्या शिवाय कांय आपडिनातले हांव. पेंटेक गेल्या उपरांत नाल्या शिवाय घरा भितर येनातले हांव. आमी गेल्लें उस्तूर बालदेन घालून तें उदकान घालून कसा केल्या शिवाय भायर येनातले हांव. आतां पेंटेक आयल्या उपरांत ती धुयना तेन्ना खाता न्ही गे. रांदय हाडली पुरा धुवन फ्रिजा भितर दवरतले हांव. कालें हाडलें बरें धुवन घाल मागीर आतां वट्राशी घालें जाता. कोरोना आसा म्हणून तो करतना कोरोना नंतर ना न्ही गे. विसर पडले आमकां. थोड्यांक ती संवय जाल्या. थोड्यांक आतां यें जाल्यार हात धुतात. पेपरां पडले कुठले हात धुतात. पेंट्याक गेल्ले कुठले हात धुतात. मागीर घडये नाथात. ती म्हळ्यार 2 वर्सां करकन संवय जाल्या न्ही गे. उट्टू गुणां गट्टा तितर पिडा दिला म्हणटात पळय तशें जावन गेलां आतां थोड्यांक. पूण न्ही थोड्यांचे सड उदक खाली जाता. थोड्यांचे सर साबू खाली जातात न्ही. फरिजेवाच्या घरा खंयचें जेवणां बसतना जावं दी खंयचें मागणें करतना जावं दी घरा भितर रिकतना जावं दी पांयांक उदक घाली जें आसलें घरा भितर रिकतना आनी न्हांवच्या मागणें करच्या फुडें हात धुवंक तोंड धुवंक पुरो आसलें. ताच्या उपरांत जेवच्या फुडें हात धुवचें तोंड धुवचें पुरो आसलें कळ्ळें गे. हांगासर थोड्यांच्या घरा आसा. हांव एक ल्हानपणी आसतना ल्हानपणार आसतना ल्हानपणार म्हळ्यार हांव तरणाटो आसलो कॉलेजीक वतालो. त्या टायमार म्हाका अभयचंद्रान जेवणाक आपयलें. आमचो MLA त्या MLA जावंक ना तो MLC जावन आसलो. ताच्या घरा भावता बायल गुत्तुमाने थंयसर तांकां घरा जेवणाक आपयलें. जेवणाक गेल्ले आमी शिरीतेर बसून जेवचे ते दाडा आपयलें. आनी घरा भितर रिकतना तांचे पुरा रिवाज आसा पांयांक उदक घालून पांय धुवन भितर रिकचे. देखून तांणी थंय व्हडलो मांडो दवरलो. त्या मांड्यांतलें उदक चंबांत पांयांक घालून धुवन मागीर आमी भितर गेल्या. भितर वचून तांच्या चवकेंत आमी जेवणां बसयल्या. उडास आसा म्हाका आनी ती रिवाज आमी पाळूंक जाय. तांच्या रिवाजेक आमी कांय तरी अडकळ हाडूंक नजो नाल्यार तांकां बेजार जाता. ते करूंक नजो. आमी रिवाज पाळूंक जाय. फरिजेवाची रिवाज ही आसली घरा भितर रिकच्या फुडें पांय धुवंक आसात हात धुवंक आसात तोंड धुवंक आसा उपरांत जेवणाक बसोवंक आसा. आनी जेजूक ताणें आपयलें आनी जेजू सीदा आयलो डायरेक्ट जेवणाक बसलो. डायरेक्ट हाती धुवनात पांय धुवनात तोंडी धुवंक ना. तांचे रिती रिवाज पाळूंक ना. हें पळोवन त्या फरिजेवाक अछाप जालें. मांडून जालो कळ्ळें गी. विस्मी जालो तो. वो कितें अशें करता. हांगासर 3 संगती आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. एक जेजूक जोर भूक लागली जायची. हात धुवंक आनी पुरसत ना जायचे थंयसर कळ्ळें. एक जोर भूक लागली जायचे. देखून भूक लागल्या थोडे पडी आमी हाती धुयना खायना मेळ्ळे पटी खाण खाता हांव न्ही गे. पोट भरल्या उपरांत मागीर हात धुता हांव. थोडे पटी पुरसत आसना खांप लागता भूक लागल्यार. पूण तसली भूक जेजू लागली जायचे कोण ना गोत्तू ना म्हाका. पडो आनी एक संगत कित्याक म्हळ्यार जेजूक हात धुवची तोंड धुवची गरजत नासली. हात धुवची तोंड धुवचें कोणें कितें सिंबल कितें तो एक गुर्तो. हात धुवचो तोंड धुवचो कितें गुर्तो. नितळाय. नितळाय म्हळ्यार कुडीची नितळाय न्ही पातकाची नितळाय अंतस्करण नितळाय आत्म्याची नितळाय. कित्याक म्हळ्यार पातक धुवन वेचाक आमी पवित्र स्नान खाण घेता. पातक धुवन वेचाक आमी उदकाचो स्नान घेता. पवित्र स्नान घेता. पातक धुवन वेचाक उदक वचून पातकाची सगळी एक नितळाय करतात. आनी अशें आसतना
खंयच्याय देवळाक जेरुजलमाच्या देवळाक जाल्यार भितर येतना सकडी पांय धुवन वताले कित्याक तांचे पांय मेळ्ळे आसा म्हण न्ही. तो एक संदेश म्हळ्यार तुमचे पातक सगळे धुवन नितळ मना नितळ काळ जावन तुमी तेंपला भितर रिगचें. पूण हांगासर जेजू थंय पातकत ना. पाप नासतना तो गर्भे संभवलो, पाप नासतना तो जल्मलो, पाप नासतना जियेलो, पाप नासतना मेलो. पातक मात्र सांडून उरल्या सगळ्या गतीन तो मनशा बरी जालो. पातगत ना म्हळ्यार उपरांत ताणें धुवची गरज आसा, ती रिवाज पाळची गरज आसा सांगा. कळ्ळें की आसा सांगा. ना गरजत ना. कित्याक म्हळ्यार तो पातकांत न्ही, तो सतांत आनी पातका विणे जिवितांत परिपूर्ण तो देखून ताणें आतां दुयचे रिती रिवाजी पाळीचे म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार रिती रिवाज ह्यो मनशा खातीर केल्ल्यो. कळ्ळें की मनशाक रिती रिवाजा खातीर केल्ल्यो न्ही, हो देव सर्ग संवसार सुद्दां न्ही. ताणें त्यो रिती रिवाजी पाळीचे म्हूण ना, मनशान केल्ल्यो रिती रिवाजी ताणें पाळीचे म्हूण ना. तो देव ताणें केल्ल्यो रिती रिवाजी मात पाळयेत मनशान, पण मनशांनी केल्ल्यो ताणें पाळूंक जायना. ह्यो रिती रिवाजी पुरा मनशान केल्ल्यो आनी मनशान केल्ल्यो रिती रिवाजी देवान पाळूंक जायना. आनी देवा थंय पातक ना, ताचे थंय पातक ना, कपटपण ना, वायट ना, कांयच ना. वायट आसलें जाल्यार तूं फारीजेवाच्या घरा जेवणाक येतो ना. पातक आसलें जाल्यार तूं फारीजेवाच्या घरा जेवणाक येतो ना. तो येवंक ना तो आयला जेवणाक. ताचे थंय कपट ना, वायट ना, पातक ना. देखून ताणें हात धुवनांत त्यो रिती रिवाजी पाळूनात. कित्याक म्हळ्यार तो न्हावून तायिल्लो, हात धुवन तायिल्लो, तोंड धुवन तायिल्लो, परतून धुवची ताका गरज म्हूण पळोवना. कुडीचें बेळेपण ताचें तें नातलें, हत्म्याचें बेळेपण नातलेंत. कुडीचें नितळायत आनी करून तायिल्लो तो. देखून ताका परतून ती रिवाज पाळीचे म्हूण नातलें आनी पाळूंक नजो आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो परिपूर्ण मनीस मनशांनी केल्ल्यो रिती रिवाज्यो पाळूंक ताका जायना, ताणें पाळूंक नजो. देखून ताणें त्यो पाळूंक नात. स्पश्ट कळ्ळें म्हणून तुमकां? तो पाळूंक ना. कित्याक म्हळ्यार त्यो मनशांनी केल्ल्यो रिती रिवाज देवान पाळीचे म्हूण ना. देवान केल्ल्यो रिती रिवाज्यो दिल्ले कायदे आमी पाळूंक जाय. तशें तो परिपूर्ण, ताचे थंय पातक ना, ताका नितळायची गरज ना, ताका कुमसाराची गरज ना, ताका पातकाच्या परिपणाची गरज ना. ताका आमच्या पातका खातीर, आमच्या पातकाच्या परिपणा खातीर ताचें रगत ताणें वारयचें पडलें, पण ताच्या पातका खातीर न्ही. हें आमी मतीन दवरूंक जाय. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून जेजू कितें म्हणटा हांगासर पळया, ह्या संदेशा मुखान तो फारीजेव कांय म्हणना. तो विस्मीत मात जाता हात धुयनातले पळोवन, पांय धुयनातले पळोवन. कित्याक म्हळ्यार फारीजेवाचें चिंताप संवसारी चिंताप. तो संवसाराच्या मनशा विशा चिंतालो आनी संवसारी चिंताप. तो चिंतालो कितें म्हळ्यार ओ जेजू दावीद, ओ जेजू जुजेचो पूत, मुरयेचो पूत, नजरेंतांतलो आमचे बरी सुताराचो पूत, आमचे बरी म्हणून ताणें चिंतलें. देखून त्या चिंतपान तो विस्मीत जालो. देखून जेजू म्हणटा पळया ताका, तो जेजू तो फारीजेव जेजू कांय दुसना, पूण अजाप जाता, विस्मीत पावता. आनी तो वळ जेजू कितें म्हणटा ताका, पळया तुमी फारीजेव तुमचीं कोपां ताटां भायल्यान सगळीं नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. तुवें म्हाका आपयलाय, मोगान आपयलाय न्ही, तुवें म्हाका आपयलाय. खंय म्हणी हांव सुकोवन पडटांगी, खंय म्हणी हांव रिती रिवाजी पाळच्यान सुकोवन पडटांगी, शिरकोन घालूंक तुवें म्हाका आपयलाय. कळ्ळें की? पूण जाल्यार हांव आयलां. तुमचें काळीज, तुमचें फारीजेवाचें काळीज स्वार्थान आनी लुटीन भरलां. तुमचें फारीजेवाचें काळीज स्वार्थान आनी लुटीन भरलां. तुमी तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान बरीं करून धुतात, पूण भितरल्यान तुमी कुसोवन गेल्यात. तुमचें पोंड मलगड्याचें पोंड तुमी बांदतात न्ही गे. आमचे सिमिस्त्री गेल्यार बरे बरे मार्बलाचे पोंड आसतात, ताचे भितर खालें आसा, खालें आसा, दिरव्यां गी, बंगारा गी, नग आसात गी, वज्र आसा, खालें आसा. पोंड उक्तें करता हांव तुमकां राव सांगता, रावता ते पाणान दे पार सांग दंशात.
गाण म्हणून भितरल्यान पुरो मार्बल घालून बरं येयल्या उपरांत त्या पोंडार बसता हांव जाल्यार त्या पोंडार बसता हांव जेवता हांव पुरो करता हांव भायल्यान सोबी दिसतात भितरल्यान घुसडाय थोडे पोटी आमी बरे करून वस्तूर घालून येता हांव बरी टाई सूट तें पुरा हां आनी बरें करून आसता हांव पूण भितरल्यान हे राग मोसूर द्वेश कळ्ळें गी एक पोटी मायानी सून सांगात आयली खंय कळ्ळें की मायानी सून सांगात आयली हांगाची न्ही अमेरिकाची सांगात आयली कळ्ळें की दोगांय कितलो सोबीत ಒಟ್ಟು ಬಸ್ಲಿ ಮೀ ಸಾಕು ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಂಗಾರ ಕಾಣ್ಗೆಲೋ ಒಟ್ಟು ನೋವೇನಾ गेली ಒಟ್ಟು जेवणा गेली ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾನಿ नी तुम्ही न्ही जायते ती बायली अमेरिकाची ಒಟ್ಟು गेली आनी जेवली पुरा केलें आनी एकली व्हडली मालगाडी मनीस मेळ्ळी कितल्या आपुरबायची माय न्ही सुनो न्ही गी ही भितरल्या भितर तूं म्हणटा माय सून गी तें व्हडलें देंवसार राक्कोस तें भितरले भितर तिचेंतलें आनी सून म्हणटा माय गी ती यमकुळी ती मुसरी पूण भायल्यान कितल्या बोरींग वता ये बो भितरल्यान बोरल्या स्वार्थ मोसोर हगे घरा गेल्ल्यान तूं मिसाचें वस्तूर काण उडयलें सुरू केलें गाळी दिवंक ठका 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 या बा दोगांय असलें जिवीत भितरल्यान एक बैल्यान एक बिज्जीबाई बरी आसता न्ही बिज्जीबाई व्हेरी गुड देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमचे अंतस्कन लुटीन आनी स्वार्थान बदला बूद नातल्यानो बायली खूस केल्ल्यानच भितरली खूस केल्ल्यानी तुका बायल्यान आकार दिला मातयेचो मनशाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायसो रचला भितरल्यांनी तुका अंतस्कन दिला तेंय तुका देवान रचयल्लें त्या अंतस्कना भितर त्या तुज्या भितरल्या जिविता भितर तो श्वास दिला तोय देवान दिल्लो भायल्यान कशें तुका नेटयला भितरल्यांनी ताणेंच तुका नेटयला उडास दवर देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म केल्या शिवाय तुमचें थंय कितेंच नितळ जावचें ना थोडे फावटी तुजें अंतस्त तुजी वडविकाय तुजे पयशे तुजो दुडू तुका थोडे फावटी असली निती रिवाज्यो पाळूंक लायता पापाचे लोक आसात पापाचे लोक पळया दिसत पडटा जिवितांत पापाचे लोक आसात आमी आदीं कोसताल्या गाद्यान कोसताल्या कळ्ळें की सुगे कोसतल्या एणेला कोसतल्या सुगे कोसतल्या इडे कोळक्या कोसतल्या कोळक्या कोसतल्या बेटाच्या गद्यांत कुमेरीच्या एणेलाक कुमेरीचे गदे कोसतल्या सुगेक बेटाचे गदे कोसतल्या कोळक्याक कांबळाचे गदे कोसतले आमी आनी कांबळाच्या गाद्यान जावं दी बेटाच्या गाद्यान जावं दी कोसतना माती चड आसा कुमेरीच्या गाद्यांनी माती चड आसा हातांक पांयांक तोंडाक नाकाक कानाक पुरा माती रेड्याचे शिमटी भिजोन 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 मारून मारून थोडी दोळ्यांकी माती नाकाकी माती तोळ्यांकी माती पुरा मातीत ते जाणा दोन एक 10 वरां जालीं म्हणटाना एक 9 वरां जालीं म्हणटाना माई पेज हाडून येताली पेज आनी गरे आनी सोणे घाली नुस्तें हाडून येताली जेवणान गाद्याचे मेरेर बसचें कळ्ळें की खाली एक पिवंक उदक हाडून येताली आमी खंय धुवचें हातांत हात तांदूळ तूं त्यात मेळ्या उदकान धुवचें कितलें धुल्यार ही गाद्याची माती वता वचना सबण येताली की अण्णे नातली सरपण येताली की येनातली इल्लेशें धुवचें त्यात हातान जेवचें आमी जेवचें आहलें आमी मरोंक ना आनी की जीव आसा कळ्ळें की पापाचे लोक अशेंच काम करून त्यात मेळ्या हातान जेवतात सारून करतलो मनीस सारून करतलो वा काम कुली काम करतलो मनीस तोटांत च्या व्हरून दितात खावंक व्हरून दितात थंय तिल्ले हात धुतात थंय कातात दिल्लें साबू घालून सर्फू घालून शॅम्पू घालून धुतात ते न्हांवतात ते न्हायनात सिमिस्त्रीन पोंड बांदतलो पोंड काडटलो 10 वरांक च्या हाडून येता कापी हाडून येता बुती हाडून येता
थंय इल्लेशें धुता थंय जेवता मिस्त्रेंत तो हात पांय धुयना तो न्हायना तो सर्पान जावन दी वा शांपान जावन दी नितळ करन जेविना तो पापाशे लोक हात धुयनात पांय धुयनात त्यात मेळ्या हातांनी जेवतात खातात सारें काडटाना समेत सारें वयताना समेत पोव हांडिताली माई आनी पोव आमी साऱ्याचे हात थंयसरले उदकान धुवचे आनी सारें भरलेलें सारें उस्पिल्लें सारें पातलयल्लें सारें वयले हात नाक्षां ती सारें शेण पुरा तांदूळ आमी खाताले हांव आमी मरोंक ना आमचें कांय जिवीत पाड जावंक ना हांव माईम रावतालो मावशेगेर म्हज्या शिकताना बॉम्बे माईम इस्टान रावतालो गितांजली नगर रावतालो थंयसर धारावी ब्रिज क्रॉस करी माईम रेल्वे स्टेशनाच्या माईम रेल्वे स्टेशन आसा रेल्वे स्टेशन ब्रिज क्रॉस करीचे मावशेगेर तो रेल्वे स्टेशना पुरा चलोवन देंवचें 5 मिनटाची वाट आसा एक ब्रिज क्रॉस रेल्वेचो ब्रिज क्रॉस करूंक आसा रेल्वेचो ब्रिज क्रॉस करतना रेल्वेच्या ब्रिजाच्या पोंदा जायत्यो झोपडी पट्टी म्हळ्यार कोत्ता न्ही तुमकां हां झोपडी फुल्ल मस्त झोपडी आनी पावसांत थंय इतलें उदक भरतालें सुमार दनपरां म्हणसर केद्दाळें उदक सकत नातलें आनी तातूंय घरां आसलीं तातूंय घरां आनी भुरगीं उस्तूर नासतना धाकटी भुरगीं पुरा तातूंत उदकांत खेळून आसतालीं तातूंत तूं चॉकलेट घाताली तातूंत तूं बिस्कीट घाताली तातूंत तूं बोटी घाताली तातूंत तूं पेपरमिटे घाताली तातूंत थेंत गांवचें तेत्त मेळान खेळचें खेद घाण मेळ्ळें तातूंत पूण त्या भुरग्यांक ताप येना त्या भुरग्यांक कांय ना पळया आमच्या घरांनी बरें आसलेल्या भुरग्यांक पळया बरें कन्न आसलेल्या भुरग्यांक तांकां बरें सकाळीं न्हाणयतात दनपरां न्हाणयतात तेल पुसतात तांकां बरें वखद दितात ड्रॉप्स दितात पुरा दितात सेरेलॅक दितात आनी घाले दितात सिंती सेरेलॅक आनी घालून दिलाय होत ना पेज वांटून दिली जावंक पुरो कालें पुरा दितात पुरून कालें दिल्यार आमी म्हणटा आज भुरग्यां पोटकाणी आज भुरग्यां शेळ कुंकली ताप धाकटे कडेन धांवचें आमच्या भुरग्यांक पिडा मुग्दलीत ना एक जळार येवंक सोडिना मस्किटो नेट घालता न्ही कांय जावं सोडना भुरग्यांक जाय जाल्यार आमी सगळो दीस वारें घाल एक मूस बसनातले बरी पळयता पूण जाल्यार आमच्या भुरग्यांक पिडा सुकोना पूण ते झोपडपट्टींत आसात त्या केदान खेळटात तातूंत न्हिदतात तातूंत लोळटात तातूंतल्यान ते खातात पूण तांकां कांयच जायना बळ्या देखून जेजू म्हणटा तुमी फारीजेव तुमी मानतानाचे तुमी व्हड तुमी हात धुतात ताटां धुतात भायल्यान सोबीत दिसतात भितरल्यान कुसोन गेल्यात तुमचें दन दिरवें तुमचें आस्त तुमचें बदेक थोडेपटी तुमकां तसल्या ग्रेस्तकायक तसल्या पावंडाक तसली नियमां पाळूंक लायतात पूण पळया थंयसर जायतो लोक कश्टून आसा तो हात धुयनासतना जेवता तो न्हायनासतना खाता तो दडेपटी न्हायनासतना न्हिदता तो केदांत आसा तो मेळकुट्या सुवातेर आसा तो झोपड्यांत आसा ताका ती धुवची फेसिलिटी ना उदकाची फेसिलिटी ना तुज्या घरान टॅप गुंडयल्यार उदक येता तांकां खंय की सरकारी टॅपांत तावूं उदक हाडून बुडकुल्यान भरून दवरी जाय तुज्या लागीं तुका टॉयलेटां वचून सुवात आसा तो बरें टॉयलेट आसात तांकां टॉयलेट नात खंय रेल्वे ट्रॅकार वचूं जाय खंय उक्त्या जाग्यार वचूं जाय आनी त्या मेळ्यान बसों जाय पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती तुज्याक बरें करची येतात तांकां पिडा ना शिडा ना पूण तसल्या लोकांची दुर्गत पळोवन तांकां कुमक कर असले वीक आनी दुर्बळ्यांक दी तांकां बरें कर आनी खंडीत तुका समाधान मेळटलें तुका संतोश मेळटलो तुजें जिवीत नंदन जातलें आनी तुका असले कुडी काडचे असले नियमां असले कानुना म्हणून ताज्या फाटल्यान वेचें समाधान पाठ करचें सुकतलें म्हज्या मोगा भावापुरबायची शिकवण्याच्या सुवातेन जेजू आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही सुवार्थ आमी तवळ आयकल्या आनी तवळ आयकतना हांव तवळ दुसरे एक संदेश ह्या सुवाते मुखांतर देवाच्या कृपेन आनी पवित्रत्म्यान तुमकां दिवंक आशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हेच्या पयल्या वचपान ती सांपावल म्हणटा सुनात आसूनय उपकारना सुनात नासूनय उपकारना उपकारता मोगा मारी वावुरता तो भावार्थ पळया थोडे म्हणटात सुरयल्या पवित्र सभेंत थोडे सुदैव क्रिस्तांव जाल्ले तांकां सुनात केल्ली सुनात तुमकां गळीत आसा सुदैवांक आनी मुस्लिमांक करता सुनात दादल्या मनशांक सुदैव क्रिस्तांवांक सुनात केल्ली
सांपावलो न्हू जंतिलांकी हो भावार्थ परगड केलो जंतिलांक जुदे उणे असलेल्यांकी भावार्थ परगड केलो आनी जुदे उणे असलेले क्रिस्तांव भावार्थ परगड करतना ते सुनात करून फाटी सरल्यांनी पावलून म्हणे सुनात करची गरज ना सुनात केल्ल्यान कात कातरल्यान कितें उपकारता सुनात आसो न्ही सुनात नासतनाय कांयच तुमकां उपकारना सुनात केल्लो मनीस सर्गांत वता म्हणली गॅरंटी आसा गॅरंटी ना सुनात करनातलो मनीस सर्गांत वता म्हणली गॅरंटी आसा गॅरंटी ना पूण उपकारता कितें तूं सुनात कर या करनासतना राव करनासतना उपकारता एकत तुजो भावार्थ आनी तुजे मोगाचें जिवीत तितलें मात्र तूं मोगान जियेताय तूं सेवेन जियेताय सोडधोडीन जियेताय बोगसण्यान जियेताय सोंसणिकायेन जियेताय एकामेकाच्या भावबंदपणान जियेताय तुजे थंय मोसोर ना राग ना कपट ना वायट ना तुजे थंय मोग आसा मोगान तूं देवाचो मोग करताय सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या शक्तीन तुज्या देवाचो मोग करताय आनी तुजो केल्ले बरी तुज्या पेल्याचोय मोग करताय आनी देवा थंय तुका अखंड भावार्थ आसा मरये परी देवा थंय तुका अखंड पातिनी आसा अब्राहम बरी देवा थंय तुका अखंड विश्वास आसा मैजे बरी आनी तसलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार तुका खंयच्याय सुन्नतेची गरज ना खंयच्याय सुन्नतेची गरज ना तुका फकत देवाचे उपादेश पुरो ते पाळ फकत देवाचे उपादेश पुरो फक्त ते पाळ फकत देवाचे उतर तुका पुरो तुका सुटका दितले तुका सोडवून दितले तुका सर्गीच्या जिवितावर पायतले सुनात ही मनशांनी केल्ली रिती रिवाजो मनशांनी केल्ल्यो त्यो तुका सुटका दिवंक शकनात बगर देवान दिल्ले कायदे देवान दिल्ले उपादेश तूं पाळशी जाल्यार तूं सर्गीच्या जिविताक वेतलोय म्हणलें सत आयची सुवार्ता तशेंच हाचे पयलें वसप दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस परोसो मोग सदांच म्हजे तो देंवता म्हणलें सत हाचें किर्तन म्हणटाना तो म्हजे मोग म्हजे थंय आसुल्लो एकामेका थंय वांटून घेवया आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र खऱ्या भावार्थाच्या जिविता मुखांत्र सर्गीचें जिवीत जोडूंक देवा स्वादारण कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन भेटे काणी बापा बुड्या बायनाची भेटे आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काळजी आमची मोगाचो उपकार जावं तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची कृपा दी जिवच्या जेणी मोगाची म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भाग्यवंत धर्मदोस जोता देवान तुका आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूं संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी जगत वारयलें तेच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका भेटयता ते आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वीस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळीने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रताची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्म ज्या बुन्यादीत तीर आनी गच बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी वना मोगान
निरंतर आम्ही तुझे कीर्तन करताव आणि सगळींच्या दळबारा सांगाती संतोषात तुझी स्तुती गायताव. पवित्र दळबारा सुसवे स्तोत्र सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्व स्फोराचे नावी येतात ताकाचे उत्सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावांनो बहिणीनो. हे संदर्भात जे कोण आम्ही मागता बसेला उडास कडी त्यांच्या बसत मागया. बवर्तान आमचे जिवीत सुमेच्या पायांतळा समर्पिया. व पवित्र घडी जेजूची मास आणि रगस बदलची घडी आमची जिवीत ही बदलून दी म्हणून आम्ही मागया. बापा क्रुस्त तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव. जाऊन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगते आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तिसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसूत आनी समेत मनशां पसूत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन होना भरवे तुवे आमकां सोडयला सोमिया संसाराच्या सडबंदार आमची सडबंद कर. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड रग सेवतेल्या मासूम इस्ता पवित्रत्म्ये वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितीमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमचे गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां नुजिस्त गदीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आबा समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागताव. ओंकार मुर्य देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदत्ता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची अचना मतीन दवन ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसकुलेल्या आमचेताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तळणें पडूंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देवगुणाची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्यार सोडके पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेय दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांतीतेने एकवटान सांभाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेल्या पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम समेस्तांच्या मोगान बरोबर मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली. आमचे ते असले सगळे मेळेपण, आत्मीक मेळेपण, आत्मीक कुर्डेपण, आत्मीक कपटपण, आत्मीक पातकीपण सांडूंक एक नवें जिवीत देवाक आनी पेल्या मानतात असलें जीव उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. भूमगळ बाप्पा आमच्या देवा बागे उजूता देवाच्या जैते वनमरणापासून या नव्यानाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेहून कोणी रक्तावरी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आणि ताचे भाशेन मारापर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेत आमकां तीर करून दवर.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. बसया. मग भाव भयणीनो, सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. बड्या संख्यान वावरतान भरवशान ह्या पुंतळा तुमी येतात. तुमची मागणी तुमी घेवन येता, ते सांवा घेवन येता. सांजुता देव तुमचे खातीर विनंती करता आनी सोम्या जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोड घेवंक लायता. ह्या संदर्भार तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. रिका मंगळार सकाळी 8 वरार मीस, 9 आनी सक्रामेंटाचें आराधन, 10 वरार कुंभसरसो सक्रामेंत, 10:30 वरार मीस, 9 सक्रामेंटाचें आराधन, 12:30 हांगायलेल्या भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या भक्तीक कार्यांक तुमकां मोगसो स्वागत आमी मागता. व्हड्या संख्यान तुमी तुमची तेसावां घेवन येया. जिवीत जोडा आनी खंडीत तुमकां बेसांवां फावो जातलीं. आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंचेर केल्लें मीठ, तेल, उदक आनी बेंचेर केल्ली कोंतांबीर, दुंपो, रेलिको, कुरीस इत्यादी आसा. हे सर्व आमच्या आत्मी झुजावेर झुजोवंक आनी जै जोडोवंक आदार दितात. वस्तू वापरण्याचें बरेंपण जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रिक, भुरग्यां बडे संबंदी वखदां तेल ऑफिसान मेळटात. खंडीत आमच्या बऱ्या भलायकेक उपकारतात. ती वखदां वापरूंक भलायकी जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. ते सवां तुमची हांगासर पाटी आसलेल्या बॉक्सान तुमी घालयेत, पुंतळ्यार तुमी घालयेत. तशेंच मिसां तुमी ऑफिसान दिया, थंयसर घेतात. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळ्याची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदारमनान कुमक करूंक तुमकां आमी उलो दिता. तशेंच मंगळाराच्या जेवणाक कांय तरी कुमक करूंक, प्रायोजक रावंक, स्पॉन्सर रावंक तुका आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार इपुल निपुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिवेत. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरीं कार्य, जुबल्यो, कुमगार, बर्थडे इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा, जेवणाक कुमक करा आनी खंडीत आमी सरभक्तीका तुमच्या खातीर मागता. आरोग्य केंद्र केम्राल हांगा तावन BP, शुगर टेस्ट, तशेंच आबा कार्ड करच्याक हांगासर तांचो सिबंदी वर्ग आयल्यांत तीं मिनेवालांत आसात. तुमी ताचो फायदो जोडचो. आबा कार्ड म्हळ्यार आदी यशस्विनी कार्ड आसलें तें आतां आबा कार्ड जावन बदल्लां. हाचो फायदो तुमकां मेळटा. सुमार BPL कार्डाच्या लगभग 5 लाख पर्यंत आनी APL कार्डाच्या लगभग 2 लाख पर्यंत मेडिकल फेसिलिटीज सरकारांतल्यान फावो जातात. त्यो लाभच्याक तुमी कार्ड करून दवरल्यार बरें. थोडे पटी आमकां कार्डांनी करूंक आळसाय बघता. आळसाय सोडनो ती कार्डां करूंक तुमकां उलो दिता. कार्ड करतल्यांनी तांचें आधार कार्ड, रेशन कार्ड आसूंक जाय. तशेंच आधार कार्डा लिंक जाल्लें आधार कार्डा लिंक जाल्लें मोबायल नंबर, मोबायल तुमी घेवन येवंक जाय. OTP येतली, देखून तें मोबायल गरजेचें, ते मतीन दवरचें. तशेंच म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो, हांगासर BP, शुगर टेस्ट आनी आसता. तसोय तुमी फायदो जोडा. तुमकां एकल्यांगी शुगर आसा की BP आसा गुर्तू ना न्ही. जर मात पयशे दिवंक ना हेचे चेक मॉल प्ले म्हणचे, BP चेक मॉल प्ले, शुगर चेक मॉल प्ले म्हणचे आनी चूर चेक करतात. ल्हानसो ओट्टो काडटात तितल्यांत, मस्त रगत काडनात. थोडी बटी तांकां पळोवन धांवतात, काही 2 लिटर रगत काडटात कोण ना म्हणून. ना बा इल्लेशें तुमी चेस्ट करा, देखून हें तुमकां उपकारा पडटले. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो, ह्या हो म्हयनो आमकां फेस्ताचो म्हयनो ऑक्टोबराच्या 28 तारीखेर हांगाशी वार्षिक पलप चलतली. ह्या फेस्ताक तयार जावन आमी 2 दिसांची रेतीर आनी 1 रात जागरण्याची केल्ली तुमी जाणात. आनी जायतो लोक हांगासर आयिल्लो, हजारांनी लोक हांगासर आयिल्लो, 2000 वयर हांगासर लोक जमा जाल्लो. अशें म्हणटना खंडीत आत्मी बरेंपण तुमी जोड घेतलां, तुमकां आमी अभिनंदन पडयता. तशेंच मुखल्या कार्यांक तुमकां स्वागत मागता. येवच्या आयतारा 16 तारीखेर हांगासर भलायकी तपासणी शिबीर आसा. तशेंच ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. भलायकी आसलेली रगत दिवन जीव उरोवच्या दिशेन तुमी सहकार दिसय म्हणून विनंती करता. बरी भलायकी आसलेल्यांक रगत दिल्ल्यान कांय उणें जायना. बघा आणखी चड भलायकी मेळटा म्हणलें मतीन दवरूंक जाय. सांगातच हांगासर त्या दिसा
बलकेची तपासणी आसतली ब्लड शुगर तशेंच BP तशेंच कोलेस्ट्रॉल इत्यादी चेकअप आसतले मात्र न्ही दांताची चेकअप आसतले दांत फिलिंग आसतले धर्मार्थ तशेंच दोळ्यांची तपासणी आसतली जर त्या दोळ्यांक तुमकां काही सरी ऑपरेशनाची गरज आसा जाल्यार ऑपरेशन धर्मार्थ ते करतात एजी हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आनी नर्सां हांगासर येतली देखून ह्या भलायकेच्या कॅम्पांत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता फाल्यां बुधवार आनी ताच्या वयल्या बुधवारा 19 तारीखेर हांगासर 10:30 वरार बावटो बार्न हांगासर नव्यानाच्या मिसाची फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यानाची मिसाची सुरवात आमी करतल्या सकाळी 10 वरार बावटो बार्न नव्यानाची सुरवात सवाई 10 वरार हांगासर देवी काकुळचो तेर्स 10:30 वरां मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसतली तशेंच 23 तारीखे 23 आयतारा संजे 4 वरार हांगासर वजाचो पुरुश आसा केला सुरेश देवान आमचेर उतरल्या सर बरेपणा लागून ओजी बांदूंक तुमकां आमी आपोवण दिता ल्हान उदी तुमी बांदयेत पाड जातलो सामान हाडनाकात वळचे भजी हाडून रास घालनाकात तशेंच वा किंचे पाड जावची सामान न्ही पगार थोडे दीस उरतात आसले ओजी बांदूंक तुमकां आमी आपूण तांदूळ घे नाल्ल घे इतर सवलत आसात तसले उरचे तसले एक तुमी ओजें बांदूंक सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवण दिता इल्लेशे सांजुदाक सांजुच्या मनाक सर्वेस्परा देवाक अर्गां सावन ल्हान ओजी बांदून ह्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता 4 वरार पुरुशां तर सुरू जातलो 5 वरांक हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान कोंपरीचें फेस्त हांगासर आसतलें मिसा उपरांत येवक्रिस्ताचो पुरुशां आसतलो आनी येवक्रिस्ताच्या पुरुशां उपरांत हांगासर आशिर्वाद आनी मोठवें नोवेन उपरांत जेवण आसतलें 25 तारीख हांगासर सामुहीक काजारोचो दीस हांगासर त्या दिसा 9:30 वरार मीस आसतलें हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे देश सेविका जेरल बाप मॅक्सिम नोरोना ताच्या उपरांत हांगासर मोठवें नोवेन आसतलें नोवेना उपरांत हॉलांत काजाराचें कार्य उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा 27 तारीख ब्रेस्तारा संजेर 6 वरार पक्षकेरे पेंटेन साजुदाच्या इमाजीचे आशिर्वाचन ताच्या उपरांत इमाजीचो पुरुशांव चेरेलचो पुरुशांव इगर्चे कुशीन आसतलो उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान नोवेन येवक्रिस्ताचो आशिर्वाद ताच्या उपरांत हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा 28 हांगासर शुक्रार दीस सकाळी 7:30 वरां फेस्ताचें सादें मीस 10 वरां फेस्ताचें संभ्रमी मीस हे मिसाचें बलिदान भेटयता आमचे आदले गोळी बाप आदले निवृत्त गोळी बाप अदीक मनादी दोतोर लुईस पॉल सोस ह्या संभ्रमी मिसान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता पावणे 10 वरार हांगासर मुड्डोमाची वाती आमी वांटतल्या कोणाक मुड्डोम दिवंक आसा गळे करिनासतना ऑफिसांत तुमी दिवचें मिसांक कोणाक दिवंक आसा फेस्ताक गळ्यार करनासतना ऑफिसांत तुमी आतांच दिवचें तशेंच फेस्ता बाबतींत तुमकां कांय तरी कुमो करूंक फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक उलो दिता पिर्जेंत तुमी रावयेत सादी पिर्जेंत रुपये 1000 फेस्त पिर्जेंत रुपये 5000 प्रधान पिर्जेंत रुपये 25000 आनी महापिर्जेंत रुपये 50,000 दिवन सहकार दिवंक पाठिंबो दिवंक तुमकां आमी आपोवण दिता सांगातास काजारा जोड्या बाबतींत रुपये 25,000 दिवन पोशकपण घेवंक तुमकां आमी आपोवण दिता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या गद्दाड्यान हे वर्स 2 वर्सां उपरांत आमी गद्दाड्यान हें फेस्त आचरण करचें तुमच्या सहकारान तुमच्या पाठिंबान तुमच्या मोगान आनी फुलाची पाकळी दिवन केल्ल्या कुमकेन हें फेस्त यशस्वी रितीन करूंक आमकां साध्य जातलें सांगाता मेळया बाबा तांदेवा लागीं सरया जेजूची बेसांव जोडया म्हणलो संदेशा काल हे परब आमी आचरण करया 29 तारीखे 29 हांगासर तुळू नाटक आमी खेळोवन दाखयतले हांगासर तुळू नाटक आसा करतले तुळू नाटकाचें नांव कुशाल बडची म्हणलो तुळू नाटक हांगासर करतना ह्या नाटकांती वांटेली जावन कुशालाय दादूसकाय जोडून घेवंक तुमकां आपोवण दिता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आयच्या जेवणाक आज कुमो केल्या रोहन डिसोजा जेवणाक स्पॉन्सर केलं रोहन डिसोजा दोगातर तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा तशेंच आयच्या दिसा आमकां कुमो केल्या जोसेफ सिरिलवास संकल्प करया कुंगडा तांणी कुमो केल्या तसोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आयच्या दिसा जेवण तयार केलं ल्हान फुलवाडो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा गुरकाराचो प्रतिनिधी सर वाडेकारांचो उपकार बावडटा हें जेवण आनी मोगान तयार केलां आमी सर्वांची विजय म्हणल्यार उद्देशकाल ते करून तांकां मेस्तां देव बरें करूं कोणी आसात गी वात काणू कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें नंतर नव्यानाक तयार जावया
पात्रून सांगता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांगता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांगता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ भयणीनो सर्गीन समसमकाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेव जुता देव सरकारा जाम जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेन तसोन आमचे पसोत विनंती करता सांजुता देव आणि सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आणि ते मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्यास सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदुजुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागती स्वामी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मोडाक आमचे मागणे आमी लक्षान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर उपलब्ध लभता निसमेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावात उदेशीन तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सतमनता तुझ्या पवित्रत्म्या वरवीं आमचे तें देवा सोने पेले सुकोरो मोग वाडय आतां आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी वादुवार जुगोरचो आनी अत्रेक तुज्या दैवी खुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार कळसा सर्वच्या पातळींनी आमी तुजे तें दवरता तुका सो महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वता आमेन बगे उजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजू सुसैरो आनी दर्दून वचलेल्या बगे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय त्याच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस असले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय नेश ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागत दिसतो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर सणी निसापण निराशेच्या परिस्थिती असलेल्या सो तूं किरितीचेर हृदय जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर सोनी म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पातळीन नायला एक बोर आमी बसया मग बाबडी नो जायती जाणां तुमी ते सवां घेवन ह्या पोंतळाक येतात वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांतर तुमची ते सवां तुमी हांगासर घालतात तुमचे खातीर तुमच्या इरेद्या खातीर निरंतर आमी मागता हे संदर्भार हांगासर जायते ते सवां आसात तुमच्या खातीर मागोवंक हांगासर विनंती केल्या ह्या ते सवां पासून मागे 11 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो सांगूंक 6,000 जागो बऱ्या मला विकून वचोंक 23 जाणां बरी भलायकी फावो सांगूंक 6 जाणांक पेंगटाची दूख गूण सांगूंक एकल्या घुमटेची चिरेची तकलेची दूख गूण सांगूंक एकल्याक फाटीच्या कण्याची पांयाच्या गंठेची पांयाच्या तळवेची दूख आनी उलोवप गूण सांगूंक एकल्याच्या उदरपुऱ्याच्या वेग बरी भलायकी फावो सांगूंक भूक जिरवण कुडीची सगत मेळोवंक तशेंच पांयाच्या अडयंत पडलेले खिळे संपूर्ण रितीन गूण सांगूंक दोग बाबा माया मोगान जिवंक बरी भलायकी तांकां फोव सांगूंक कुटुंबा संतोश समाधान राज करूंक तेका जाणांची मायग्रेन पिडा गूण सांगूंक बरी भलायकी फोव सांगूंक एकल्या चलयेक मानसीक वत्तडांतावन सुटका मेळोवंक बरी भलायकी ताका फोव सांगूंक PUCंत बरे करून मार्क्स काडून पास जावंक आनी तेच्या आवयक बरी भलायकी आनी सगळ्या टेन्शनांतले सुटका सुडवण फोव सांगूंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक एकल्याच्या जाग्याचेर धरलेलें काम सगळें पंथा पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचेर रेकॉर्ड्साचें काम बेगीनच पंथा पावोवन थंय इत्यार्थ जावंक 8 जाणांक परगांवाची विजा फोव जावंक 17 जाणांक बऱ्याक सांबाळाचें काम फोव जावंक एका चलयेक गर्भकोशाची समस्या आसात सिस्ट समस्या आसात तशेंच ओवरिसांत प्रॉब्लेम्स आसात ते सगळे गूण जावंक 6 जाणांक रांत आनी कुटुंबां संदेश मदां रास करूंक 7 जाणांक अमल पिवन येता सुटका मेळोवंक 2 जाणांक एलर्जी कोंकली गूण जावंक 3 जाणां भुरग्याचे देणे फोव 3 जाणां जोड्यांक भुरग्याचे देणे फोव जावंक 2 जाणांचे वयट एक संबंद बरे प्रिपेर कर जावन पास जावंक 2 जाणां UK वचूंक तयार करनासात कशेंच अडकळ नासतना शबीत UK गांवा पावच्याक आनी बरें काम फोव जावच्याक 2 जाणांक उस्मोड पिडा गूण जावंक 5 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची किडनीची पिडा गूण जावंक 6 जाणांची काळजाची पिडा गूण जावंक
एकल्या हृदयान दुखून जावंक आनी एंडोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेका जर हट राग आनी उणें जावंक दोगां आंगार पडली कोरस गुण जावंक एकल्याक माट मंत्र करतल्यांची मन परिवर्तन जावंक एकल्याची 10 वर्सांच्या भुरग्याक दोळे आनी कान आयकूनची सकत फोव जावंक तेका जनांक एग्जामांत पास जावंक 6 जाणां शिकूंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक तेका जाणां बेंबीरान पयस जावंक एकल्याची 2 शिबां पडली ती सगळीं गूण जावंक 7 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 5 जाणांनी हांगासर जावच्या पुंतडाची सर्व भक्ती कार्य फेस्ताचो संभ्रम बऱ्यान जावंक तेका जाणांक रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्याची तंबाखू सेवचे सूर रावंक एकलो मेडिकल MBBS करते आसा चड डिस्ट्रॅक्शनांतले वेगळें जावंक आनी शिक्षाक चड गमन दिवंक 10 जाणां गांठी दूख गूण जावंक आनी 50 आनी 4 जाणां प्रत्येक ते सहा बसून वागो विनंती केल्या तांचेर ते बसोत मागया आम समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उडास करून तांचे बसोत आमी मागया दिमी घालया हात बरया निरंतर देवाची स्तुती करया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगलाप जेजू तुझे आराधन जेजू उगला सुमिया सांजूता देव मुखार उबारलेली मागणी तुका भेटून दिता समिया आमच्या मागण्या काम दे आमच्या बाबे सवलो तुका पावून दे समिया तुझे ओढ कंपोळ दे ओढ देन आम्हा हर एकल्याची मागणी ऐक आमकां बेसवानी बर तुझ्या सत्यान आमकां समान पुरीत माझी बरी भलायकी फोव कर मागलेले सगळे फोव कर आमची जीवित नंदन कर म्हणून समिया हालेलुया 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 नवीनाची मागणी म्हणून दर्शया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबा दंडोलो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या पस्तली पदवीन पयस तावून डाय ಇವತ್ತು ಸಂತ ಮುಜೆ ಕಳ್ಸೋದು ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾರ್ತಾ ಅಶ ಸುಳ್ಳು ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಕರೀತೇನೆ ತುಕ ते ಬಂದಿಲ್ಲ म्हणजे जिनी चिकन टिकुंटे मुझे कळसाची कोर्सवरून तुका भेटी येता जे मोबाईल माई पसीनवा देखीत तुमका मग गाणं दर्शन सुदर्शन वर आई वडापतीने तुझ्याकडे मग लोपकार तुमका जोंडी असे आमचे सुमे जेजूचे महिमे होतं नाव तुझ्या मजतीने अधिक अधिक प्रकटलेले जाव आमेन बघ येऊ जुतात देवा बोले कस्त अडचणीने राशीत असलेल्या जेजू मुखार बळ अधिक शरुती जाऊन असच्या बघ येऊ जुतात देवा आमचे बाप सेवा बिस्पू साहेब एरफुडाऱ्यांक जेजून कुरपारी मजो दिन संभळचे कधीरी संसार जोजवार जाऊन असच्या जेजूचे स्वार्थ सुमेस म्हणून शाबा वंग जेजून आपल्या शेतात वरड्यान धडच्या कधीरी जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने खऱ्या प्राचितक आणि शांती समाधाना करचे कधीरी बघीन कुटुंबां जिल्ह्या सुमे जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडारा करचे कधीरी स्मेस बाबर त्या बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनिक शांती निरंतर उजवाडला बोंचे कधीरी आम्ही स्मेस जेजूच्या बळ आदी कृपे वरी देवसराच्या तळण्याचे संसाराच्या बोलवण्याच्या नेकुडी चक्र बडण्याचे जैत वरच्या की प्रार्थूया महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बागे मोजुतात देवा तुझी जेजू मोग जायत्या वांटलाय तुझं मोग आमच्या काळजांनी तुझं पातकाचे निस्वार्थाचे वाटर सोडून माय मोगाचे रस्ते धरून आमकां भोवळणी ठाय दी कस तडकळीमध्ये निराशेत आनी कंदी बेजारायंत तुझी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी अजिणीच्या पयनांत शबित्यान समकोन सगळीं देवाक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आमी आराधना करूं पावशी कर क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं इकडे दोळे दांपी आमच्या हातार तुमच्या हृदयाचेर दवरया सुमया जेजून सांजूता देव मुखांतर केल्ल्या बरेपणाचो उपकार बावड्या ताका आमी अर्गां दिवया हांगासर एकल्याचे कुमटीची तकलेची शिरीची दुखून जाल्ल्या खातीर पाटीच्या कणाची कुशीच्या बरव्यांची दुखणी जाल्ल्या खातीर एका उदरप्राच्या एक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर कुडीचे सकत मेळलेल्या खातीर एकल्याचे कुटुंबांनी समाधानात राज केल्ल्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचें काम संपूर्ण रितीन करूंक फोव केल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळिल्ल्या खातीर तशेंच त्या जनाक समाधान संतोष फोव केल्ल्या खातीर एकल्या पिसूच्या भुरग्यांक मतीचे पिडेन तां सुटका सोडवण लाभलेल्या खातीर तशेंच त्या जाणां परगांवाची विजा फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या खातीर त्या जाणांक दोगां जाणांक UKची ती सगळी कामां शाबित्यान करूंक फोव जाल्ल्या खातीर 8 जाणां बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक मन परिवर्तन जाल्ल्या खातीर दोगांचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर तशेंच 7 जाणां मागीर लोपकार फोव जाल्ल्या खातीर तशेंच हांगासर जाल्ली रितीर
बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर नायट विजील जागरणाची रात बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर जायते आत्मे बरेपण ह्या पुंतळांत जायत्या हजारो लोकांक फावो जाल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता सोम्या लगभग नायट विजील हांगासर 2000 लोक तशेंच ऑनलायनी मुखांतर सुमार 50,000 लोकांनी ह्या जागरणाच्या राती वांटिल्ली जाल्यान तशेंच रितीरिंती जायतो लोक लगभग सुमार 2-2.5 लोक हांगासर येवन आत्मी बरेपण जोडून घेतलां हे सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता सोम्या आमच्या हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू तुझे आराधन जेजू सगळे काळ जमून दिता तुवें केल्ल्या मात कार्यां तुवें उतरल्या सर पासून तुवें वचूल्ल्या सर बेसांव पासून तुका आमी अर्गां दिता सोम्या अर्गां जेजू ओगळप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गीचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सर्गीचे दिता बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गुळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुळसू केल्ल्यान मुखार करून कुशवेल्ल्या उपकारा पासत बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका बापा तुवें अर्गां तुजे दिता ते पातये दिल्या सुख नासतना कुमोग केल्ल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुजे दैवी मोगान आमकां पथकांत सुटका दिल्या वेळी मती उजवाड दिल्या आनी खंयची दुखीनी आमकां बुजवण दिल्या की बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका बापा अर्गां तुझ्या दिता क्लेश जिनीत पुता जेजूचे नवी तुवें देव सरार्थ केल्या आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरल्या की बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां त्या दिता पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकांची मागणी ऐकून तांची कणपेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता भगवंत जाग्यार सांजुदा मुखान जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदाच्या दिता. मजतीन पुंतळा सबार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका सांजुदा मुखांत आमी मागले सर तुझ्या कुशेपण मेळवेळा काळ तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां आमी सर दिता. सांगाता मेळोवन समेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगर बाबडीन आमच्या पिडेस बोंडा बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वीस पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थनी सर्वीस पर पिडेस जाल्यार आमच्या बाबडीचे कस टळीव करी आयक आमचें प्रार्थनी सर्वीस पर पिडेस जे सेवा करच्या समर्पीत जाल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थनी सर्वीस पर सकट पिडेस संथाळणी आनी पदकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थनी सर्वीस पर तुझ्या मर्यादा वरच्या पिडेस जिविताची बत्ती भलायकी उडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थनी सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या बाबणीचे सरते समाचारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोवो करी आयक आमचें प्रार्थनी सर्गीच्या बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयता ती सर ते सवा तुज्या री कर म्हणा बी मागता आयक आमचें प्रार्थनी मगळ बाबा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना घुसतूंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोवो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणा बी मागता आयक आमचें प्रार्थनी दयाळ बापा भोवती जिणे संगाती मेळना आसतना घुसतूंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणे संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जेवण ते दाणे भोव कर म्हणा बी मागता आयक आमचें प्रार्थनी सर्वीस परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर्व काजरी जोड्याची बिनमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोवो कर तांचो कुटुंबा संतोश सडय म्हणा बी मागता आयक आमचें प्रार्थनी हांगासर जावची पुंतळाची वार्षिक परब माप वडा वैभवान जावच्या तुजो आदार आनी कृपा लाभय तशेंच हांगासर जावची फेस्ताची सर्व कार्य नव्यानाची मिसां सगळीं कार्य बऱ्या तरेन जावंक लोकस भरपूर संगात आनी सहकार आनी पाठिंबो मेळो कर म्हणा आमी मागता आयक आमचें प्रार्थनी मरिये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करताव तर तुमचे शिके हे तुजे काकुळदुळे आमचेर परती आनी बद्दशा उपरांत तुजे कुशीचें सदीं पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मुगाडी दिलो पियांकार मरिये मगळ बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबडी सुडास काडया तांच्या सर बरे भलायके पासो सोडके पासोत आमी मागया कुडीच्या निमतीच्या पिडेन कश्ट दिल्या सर भुरग्यांचेर सर बाबडीचेर आशिर्वाद मागया त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा ते बापा
कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळ आदी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया बुदेळ बापात्मेच्या संकस्तांनी मतेच्या आणि कुडीच्या पिढीने कस्तो ज्या तुझ्या साकरा साकरणेच्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुरसल्यान गनो जीवन जिवा बरीत कर अशें पत्कंत्रे नितळ जावन पिढेशिडेंतले गुण जावी गेस्तांनी भलायकी जुडो फोव कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं समयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया भोव दयाळ समया भगवंताच्या बुजवण दरा तुजी मीत नातली दयाळ मी मागता पिढेशिडेन कसलो ज्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखून बिडवे सदां समाधान समळ दीत एकामेका सुख समजून मना वैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जीवन तांकां दोदार दी आपल्या कश्टावळी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ समी सदां तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र समेत सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जेतने राजभर चलयता आयज ससनाच्या आससना सर्वेस पो तुमचे सवय आसूं सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पासन एका कोळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर करूं आनी आपली शांती तो तुमकां धीम देव सुखलच जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे त्याचे सर वायट बसून उडो आनी तुमचे जेणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता मगर बापडीनो थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार करशिया सुमयाच्या जेजूक आराधन करया ताची स्तुती करया ताची बेसांवां ताची कुमोग ताचो आदार आमी मागोवन घेवया आराधनाचें गीत भक्तीन आमी गावया या नमस्कार करया मागीर ते म्हणया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार आमचो स्वामी आमच्या मध्ये आसा सर्ग संसार असो देव पवित्र देव देव अब्राहम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो आमच्या मध्ये आसा हे स्वामीक आमी आराधन करया हे आमच्या देवाक आमी आराधन करया हे देवा बाय दुसरो देव आमकां ना अर्गां तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू प्रणिपा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगडाप जेजू स्तुति जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 बसया मगर भाव भयणीनो आमचो सोमी आमचो हांगासर आसा
आमचो जेजू, आमचो सोडवणदार तो सर्ग संवसार सोदनीन तो आमकां गूण करचो वयस तो, आमची पिढा गूण करचो वयस तो, आमच्या बेंबिरांत आमच्या कंत बेजारांत आमकां 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 बेसवांनी बरसो देव तो देखून हे आमच्या सोम्याक अर्गा देवया. सर्गीचो देव आमकां मेळूंक ह्या उंड्या रुपार आयला. देव पण लिपोवन उंड्याचें रूप ताणें घेतलां. उंड्या वायनार येवन आमची कांतो जाला. आमच्या मोगान बरोवन ताकाच आमकां ताणें समर्पण दिलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो भरिल्ल्या काळजांनी, भरिल्ल्या काळजाच्या उमळ्यांनी आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. तुका नमो, तुका आराधन. नमो 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 जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवणदारा, नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो 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 जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवणदारा, नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सक्रामेंतांत आमकां. नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवणदारा, नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सक्रामेंतांत आमकां. नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवणदारा, नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सोम्या आमी कंठीन बुडल्या, आमी बेजारांत आसा. पिडेशिडेच्या मारेखान धावेक आमी आपटल्या. सोम्या जिणेचें सुख आनी दूख तुका सांगूंक आयला. तुजें तान बुजवण आशेवन आमी हांगा दिंबयेर आसा, बसून आसा. सोम्या ये जेजू ये म्हाका मेळोंक ये. जाकेवाक मेळोंक गेल्ल्या जेजू, जाकेवाच्या घरा गेल्ल्या जेजू, शतापतीच्या घरा गेल्ल्या जेजू, पेद्रूच्या सासूबाईंच्या घरा गेल्ल्या जेजू, लाजराच्या बेतानियांत लाजराच्या मरी मार्ताच्या घरा गेल्ल्या जेजू म्हज्या घरा ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या थंय ये. तुजी कृपेची देणी, तुजी कृपेचे भंडार घेवन ये, तुझे समाधान घेवन ये, तुझे बेसांव घेवन ये, तुझे भलायकी घेवन ये. सोम्या जिणेचें सुख आनी दूख तुका सांगूंक आयल्या. उजवण दी सोम्या. जिणेचें सुख तुका सांगूंक आयल्या. जिणेचें सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तोंड बुजवून आशेन हांगा रावल्या. तुझे तोंड बुजवून आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये सोम्या. तुझे कृपेचे
भंडार घेऊन ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये. नमो 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 जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. मुंड्याल पाली पोनासच्या. पुण्यार पाली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंडरा. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रमेदांतम करक्षा. सक्रामेतांतम कर. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. मुंड्या रूपाली पोनासच्या. पुण्यार पाली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंडरा. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रमेदांतम करक्षा. सक्रामेतांतम कर. तुझ्या लागी सरताव सोम्या. तुझ्या लागी सरताव आम्ही तुझी बेसावा जोडोंक. तुझ्या काळजाची गोडसाण साकोंक आम्ही तुझ्या लागी येताव सोम्या. ती काळजाची गोडसाण जाकेवान साकली. ती काळजाची गोडसाण त्या प्रद्वारी स्त्रियेला साकली. त्या काळजाची गोडसाण सुगा कट्यार बसून असलेल्या मातेवान साकली. त्या काळजाची गोडसाण प्रतिनिधीन त्या रक्तस्रावा संपडलेल्या त्या स्त्रियेन साकली. तुझे संगी रावण सोम्या विसरता जिडीची गोडसाण प्रद्वारी स्त्री तुझ्या लागी आईली सोम्या. तुझ्या लागी तिने रडणे केले, विलाप केलो. दुखानी तुझे पाय पिसयले, केसांनी पुसले, सुगंध देवी मागले आणि ताका उमो दिलो सोम्या. सगळ्या जिणेची गोडसाण ती विसरली आणि जिविताची एक नवसणी तिने घेतली सोम्या. संतुष्ट ती झाली सोम्या. संतुष्ट ती झाली. तसेच म्हणजे जिणेची गोडसाण विसरूंक, म्हणजे जिणेचे सगळे कष्ट विसरूंक आणि संतुष्ट जावंक अवंगस राहिला सोम्या. तुझे दर्शन म्हाका दी. तुझे दर्शन म्हाका दी. तुका साक्ष जावंक म्हाका तुझ्या पवित्र स्पर्शान आशीर्वादित कर सोम्या. लागी सरताव सोम्या. सकताव तुझी गोडसाण. सकताव तुझी गोडसाण. लागी सरताव सोम्या. सकताव तुझी गोडसाण. तुझे संगी रावण विसरताव जिने गोडसाण. तुझे संगी रावण विसरताव जिने गोडसाण. तुझे संगी रावून विसरताव जिने गोडसाण. संतुष्ट जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. संतुष्ट जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. संतुष्ट जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शा. साक्षी तुका आम्ही पोवी तुझ्या स्पर्शा. साक्षी तुका आम्ही पोवी तुझ्या स्पर्श. नमो नमो नमो. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. मुंड्या रूपाली पोनासच्या. पुण्या रूपाली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंडरा. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रमेतांतम करक्षा. सक्रामेतांतम कर. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. मुंड्या रूपाली पोनासच्या. पुण्या रूपाली पोनाच्या. नमो 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 सोडवंडरा. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रमेतांतम करक्षा. सक्रामेतांतम. नमो 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 जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. मुंड्या रूपाली पोनासच्या. पुण्या रूपाली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंडरा. नमो नमो सोडवंदरा. सक्रमेतांतम करक्षा. सक्रामेतांतम. अदुबारियाम. हालेलुया. हालेलुया. शदला बला बला बलंदलल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 
Hallelujah.
निरंतर हालेलुया 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 उलो मरा निरंतर उलो मरा हालेलुया 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 हरदा जो जुमला जो हरदा जो हालेलुया 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 Ergantu kasumian Yesus, Ergantu kasih Aulaptu kasumian Yesus, Aulaptu kasih Aradantu kasumian Yesus, Aradantu kasih Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya Pugar bawa beri nom so Dev amcamode asa undaru par krus, O Dev Abraham so, O Dev Isaac so, O Dev Jacob so, O Dev Moises so, Pravaden so, Muzani tum so Dev, Rakso Dev, Sambal so Dev, या देवा दुसरो देव ना पण सोडल्यानंतराच्या पुस्तकात आमी पळयता थंयसर तेग जण तरणाटे आसले तेग जण तरणाटे तांचें नांव शद्रक मेशक आनी अबिदनेगो कोण 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 शद्रक सांगा मायकार शद्रक मॅक्सी शद्रक मेशक अबिदनेगो शद्रक मेशक आणि अबिदनेगो हे तेग संतर नाटे इस्रायलाचे जुदेव कुळयेचे एका दिसा देवा ते बावार्थ दवरलेले आणि चक्रवर्ती नबुकदनेझर एक नास्तिक एक अन्य देवाक पूजा करतलो तो हे तरणाट्याक म्हणटा तुम्ही इस्रायलाच्या देवाक सांडिसय अन्य देवाक तुम्ही आराधना करीस अन्य देवाच्या मूर्तीक तुम्ही पूजा करीसय तांकां बागोवन नमस्कार करीसय आणि ओ देव तुमचो देव म्हणून मानून घेसय ते म्हणाले नाराया साध्य ना आमचा जिवाचो निमाणो श्वास आसता पर्यंत ते जावचें ना तो राई म्हणालो ना तर तुम्ही मरतल्यात तुमकां जिवेशी मारयतलो आमी जिवाचो मेल्यात आमी जिवाचो मरो आमी जिवाचो मरो पण आमी खंडीक तुज्या देवाची स्तुती करचें ना तुज्या देवा आराधना करचें ना आमी इस्रायलाच्या देवाक मात्र आराधना करतले रायाचो राग तकलेक सोडलो आनी रायान ताच्या सैनिकांक फर्माण दिलें उजाचे आकटे सदांचे जळच्या की दावणट्यान चड जळया आनी ह्या तेगान जाणा तरणाट्यांक त्या उज्याच्या आकट्यान उडया खंयचो तो इस्रायलाचो देव तांकां वाचोवंक येता पळया तांकां बचाव करूंक येता पळया आनी शद्रक अबिदनेगो शद्रक मेशक आनी अबिदनेगो म्हणाले राया आमचो देव आमकां बचाव करूं या ना बचाव करूं आमचो देव आमकां सुडका दिवं या ना दिवं पूण आमी मात्र तुज्या देवाची स्तुती करचे ना आमी मेल्यारी जिवंत असल्यारी आमच्या देवाची मात्र स्तुती करतले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हात बऱ्या हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आणि म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो रायान तांकां हुकूम दिली त्या आकट्यान उडोवच्याक आनी तांणी शिपायांनी तांकां ते गांकी उज्याच्या जळत्या उज्याच्या खेंडांत उडयले आनी संदर्भार राय पळयता तांकां उजो लागना हे उल्पनांत बघा संतोशान डॅन्स करून आसात आनी राय पळयता आपणे तेगा जाणांक उडयल्ले आनी थंयसर 6 जाण आसात 6 जाण चवथो जाण कोण आनी राय म्हणालो सदैव जावं इस्रायलाच्या देवाक सदैव जावं इस्रायलाच्या देवाक कित्याक तो वर्तो देव शद्रक मेशक आनी अबिदनेगोक वाचोवचे खातीर तांचे संगत आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. नामाने खोडकार आसलो नामाने खोडकार आनी हो नामान खोडकार तो एलिशा प्रवादे लागीं येता एलिशा प्रवादे लागीं
एलिशा प्रवाद्या लागी येवन तसो तो आपूण गुण जायचे म्हण ताचे लागीं भीक मागतना एलिशा प्रवादी म्हणटा तुवें जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी तुवें बुडत जाय तवळ तुजें कोड नितळ जातलें तुजी खात भुरग्याच्या खाती बरी नितळ जातली आनी नामान वचून जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी बुडता ताच्या सगळ्या खातीचें कोड नितळ जाता भुरग्याच्या खाती बरी ताचें खात पवित्र जाता आनी तो घेवन भरिल्ल्या काळजान काणीक घेवन एलिशा ससी येता आसतना एलिशा ती काणीक घेवंक फुडें सरना तो म्हणटा हांवें अजापां केल्ली न्ही हांवें फकत तुका सांगलें मात्र तुका गूण केल्लो इस्रायलाचो देव आनी तो नामान म्हणटा हांव जीव आसता पर्यंत म्हज्या सगळ्या जिवितांत इस्रायलाच्या देवाक स्तुती करची सोडल्यार इस्रायलाच्या देवाक कणीक आनी अर्पणां बलिदानां भेटोवची सोडल्यार उरल्या खंयच्याच देवांक भेटोवंक सोना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय ह्या देवा भायर दुसरो देव ना आमच्या जिवितांत कश्ट येवं दी अनवारां येवं दी उके येवं दी बेजारां येवं दी कितें आयल्या रे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो होच आमचो देव देखून उबी रावया वर्तो आमचो देव म्हणलें गीत तळी पेटून आमी गावया तळयो वर्तो आमचो ताका वाखणुया ताका वाखणुया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया ताका महिमा दिवया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया ताची स्तुती गावया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया ताका अर्गां दिवया ताळयो हो पळय आम्हा सर्वांस मोग करताय सगळ्या मनशांक घेताय तूं आमकां गोपान कितलो तुजो मोग तूं केलोय तुका जावं महिमा तुका जावं राधा तुका जावं स्तुती रत्नाचो सर्गाचो रासो बापय तूं आमा सर्वांचो मोग ते सगळ्या रस्त्यांचो घेताय तूं आमकां गोपान घेताय तूं आमकां गोपान रत्नाचो सर्ग संसाराचो बापय तूं आम्हा सर्वांस बापय तूं आमा सर्वांचो मोग करताय सगळ्या रस्ता मोग करताय सगळ्या रस्त्यांचो घेताय तूं आमकां गोपान घेताय तूं आमकां गोपान वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका वाखणुया ताका वाखणुया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया वर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया वर्तो आमचो ताची देव स्तुती गावया ताची स्तुती गावया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया ताका अर्गां दिवया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका वाखणुया ताका वाखणुया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया ताका महिमा दिवया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताची स्तुती करया ताची स्तुती गावया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया ताका अर्गां दिवया वर्तो आमचो देव मोठ्या ताळ्यान ताका वाखणुया वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावया वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया हालेलुया हात उबारया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हरगा तुका सोमिया जे जोगला तुका सोमिया जे जोरादा तुका सोमिया सगळ्या खालचा तुका वंदिता सोमिया तू मरतो देव हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा तुमच्या खालचा उला मारा तुमच्या बगडाने उला मारा तुमच्या पुढीच्या शिरशिरांचा सगळ्या सत्य सगळ्या पराने सगळ्या सत्य सरस्वती उला मारा सरस्वती सुधी करा हालेलुया 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 हरगा तुका सोमिया जेजो होगलाब तुका सोमिया जेजो आराधन तुका सोमिया हालेलुया हालेलुया बसया होगल बाबडीनो एक परत आमच्या सोमिया पळय आमी तेथे बोटी आमी शद्रक अभिज्ञको मेशक बरी जावंक ना तेथे बोटी आमी नामान म्हणल्या त्या आमी त्या मनशा इजड्या बरी जावंक ना बावर्तांत आमी बळवत ना थोडी बोटी रिती रिवाजो कानूना कायदे म्हणून ताच्या फाटल्या पडलेले आसा हांव सोमी देखून म्हज्या मोगाच्या बोबडीन थोडे पोटी आमचें जिवीत अशें आसा की थोडे पोटी आमचें जिवीत कायदे नियमा रिती रिवाज्यो तेच ताच्या फाटल्यान वेतात पूण जेजू म्हणटा म्हाका जाय मोग म्हाका जाय दया न्ही बलिदान जें कितें तुमी म्हज्या भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एकडी बोर आमी दोळे धांपया आमच्या पदकाची दूख धरया सुमेची भलायकी सुमेची गूण करची सकत आपणाच्या फुडें म्हज्या कुडींत म्हज्या जिवांत कांय तरी पदकाची कथा आसा जाल्यार सुमी आमकां नितळ करून दी गूण करून दी आमच्या कुडीच्या ओडण्याक लागून आमच्या मनशाच्या सैमाक लागून संवसारी अभिलाशे लागून स्वार्थाक लागून मस्त्राक लागून आमी केल्लीं पदकां आसा जाल्यार सुमया लागीं सांगया आनी ही पदकां आमचे कुडीक भलायकी दिवंक ही पदकां आमच्या मतीक समाधान दिवंक ही पदकां आमच्या जिवितांत सुटका सोडवण दिवंक अडकळ जाता जाल्यार सुमी आमकां बोगसून दी म्हूण मागा बोगसून दी म्हूण मागा काकुळत कर म्हजी बापा काकुळत करे सुमिया जिजू म्हजी काकुळत करे म्हज्या अपराधाची शिक्षा म्हाका दिनाका म्हज्या पातक्याची शिक्षा म्हाका दिनाका बघा बगार आपूड आनी गूण कर जेजू गूण कर तुझे पवित्र रेगोर शेणून म्हाका नितळ कर काकुळत दाखय सदोम शहराचेर काकुळत दाखयलेल्या देवा निनेवे शहराचेर काकुळत दाखयलेल्या देवा पेद्रोचेर पावलोचेर काकुळत दाखयलेल्या देवा म्हजेर काकुळत दाखय म्हजेर काकुळत दाखय जाकेवाचेर प्रद्वारी स्त्रियेचेर काकुळत दाखयलेल्या देवा तुझ्या लागीं भीक मागून आयलेल्या त्या सगळ्या पुडेस्तांची काकुळत दाखयलेल्या देवा आमची काकुळत दाखय आमकां गूण कर मागया काकुळत म्हजी कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया 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 आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर राग केला सोमिया मसूर केला वाईट मतीन तिंतलां पजडेपण उलयलां कुबरो केल्यात कोडी काडल्यात नांव पाड केलां पेल्याचें मन दुखयलां पेल्याचें काळीज दुखयलां पेल्याच्या दोळ्यांत तें दुख हाडयलां म्हजो सुस्वार्थ चिंतला म्हजें स्वडपण चिंतलां म्हजें सपिशेपण पांगुरलां सुमिया म्हाका बक्षी म्हजे दया दाखय म्हजी काकुळत कर म्हज्या भुरग्यांची काकुळत कर म्हज्या कुटुंबाची काकुळत कर म्हज्या पतीची काकुळत कर म्हज्या पत्नीची काकुळत कर म्हज्या भावाची काकुळत कर म्हज्या भयणीची काकुळत कर म्हज्या आवयची काकुळत कर म्हज्या बापायची काकुळत कर म्हज्या पुताची काकुळत कर म्हज्या दुवेची काकुळत कर सोमिया हांव मसी ऑन मी काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं काकुळत कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी तूं काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया सोमिया आमची काकुळत कर काकुळत म्हजी कर सोमिया आनी म्हाका बक्षी म्हजी काकुळत कर सोमिया काकुळत म्हजी कर सोमिया
तुका अपमान केला, तुका वाईट केला सम्या, तुका फावो तो मान दिवंक ना, तुझ्या उतरांचे गेण्णे करूंक ना. एवकरिस्तान तूं कितें म्हूण समजून आसतना हांव सेवला. एवकरिस्ताच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटली जावना. पवित्र एवकरिस्ताच्या आराधना वेळार हांव उलयला आसला केळना सोम्या. तूं कितें म्हूण हांव जाणा जावंक ना. तुजी सकत हांव नेणा जाला. तुका अपमान केला, तुका निंदा केल्या, तुका तिरस्कार केला समा, तुजी केळकुळां केल्या, रिती रिवाजी पटल्यान दवला सोम्या. काकुळत कर. तुझ्या पवित्र नावाक अपमान केला, तुझे नाव तवळ तवळ काढला. आयतारसून भगवंतपणी सांभाळूंक ना. पदकाची दुखदत्त हांव सोम्या काकुळत करून मागता हांव. काकुट मोठी कर सोमिया, काकुट मोठी कर सोमिया, काकुळत मोजी कर सोमिया, काकुळत मोजी कर सोमिया. आणि तो मुझे काकुळत करे. काकुळत मोजी कर आणि तू म्हाका बक्षी सोमिया बक्षी. काकुळत मोजी कर सोमिया. हालेलुया हालेलुया. उला मारा. हालेलुया हालेलुया. काकुळत कर सोमिया. हे सगळे भक्तिकाची काकुळत कर. तुझी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिरा शिराने वळाय. तका तुझ्या पवित्र गशणून तुझी तळ कर. त्यांच्या सगळ्या पातकांतली सुकली मेकळी कर. बरी भलायकी तांकां दी सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे हात आमच्या हृदयाचे दवरया. समर्पण करया. सगळे आमच्या कुडीचे समर्पण करया. सोम्या आमकां गुण कर म्हूण मागया. तुमची सगळी कूड सोम्याच्या पांयांतळा समर्पया. सोम्या समर्पण दिवया. तुमचे कुडीचे विश्वे खंयसर तुमकां पिडा आसा, खंयसर तुमकां दूख आसा, थंयसर तुमी आपडा आनी तो विस्वो ती कूड सोम्याच्या पांयांतळा समर्पया. सुमी तुमकां आपडून दी, गुण कर दी. सुमी तुमकां आपडून दी, गुण करूं दी. तुमी इतलेंत मागा. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या म्हाका आपड. आपड जेजो आपड आनी गुण कर मागा. सगळे तुमची पिडा शिडा मतीचे ना समाधान, तुमची करांदाय, तुमची वेराराय, तुमची बेजाराय सोम्या समर्पण दिया. सोम्या जेजू या सगळ्या भक्तिकांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण दिता हांव. सगळी तांची पिडा शिडा, सगळी तांची नास समाधान, सगळी तांची दुखी, तांचे वळवळे तुझ्या पांयांतळा समर्पिता. सोम्या आपड जेजू आपड आनी गुण करे. समर्पियात. आपड जेजू आपड. टच. Apod Jesus, touch, motti guna padis. Apod Jesus, touch us, touch. Apod Jesus, apod. त्यांच्या कुडीच्या विश्वाचे नापड, त्यांचे सगळे पिढ्याचे सुवाते नापड, त्यांची सगळी कूड आपण, त्यांचा आत्मा आपण सम्या गुण कर. आपड जेजू, आपड जेजू, दैविक सत्तेन तुझ्या आपड जेजू. सम्या जेजू तांकां आपड गुण कर.
सगळ्या मतीच्या पिढ्यांतले गुण कर सम्या. तुझे पवित्र रगत सगळ्या त्यांच्या मेंदान मतीच्या सगळ्या विश्वानी वळय. तुझी गुण करते देवी सगळं त्यांच्या शिराशिराने वळय. तका आपुडानी गुण कर जेजू हील देम मुठी गुणा पडिसी. आपण सम्या गुण कर सगळ्या त्याच्या पिढे शिड्यांतले गुण कर. कॅन्सराच्या पिढ्यांतले, संजय काळजाच्या पिढ्यांतले, गर्भकोशाच्या पिढ्यांतले, तसेच त्याच्या शिराच्या पिढ्यांतले, त्याच्या हातापायाच्या गाठीच्या दुखींतले, फाटीच्या कण्याच्या दुखींतले, त्याच्या वळवळ्यांतले गुण कर. सगळ्या कुटुंबाच्या सध्याच्या पिढा गुण कर सम्या. अकलासा बोप मारून मागता हीलस गुण कर. आपोड गुण कर. गुणपडिसी येसुवे म्हणून मागे गुण कर मागा म्हणा. सत्यन तुझ्या गुण कर जेजो गुण कर जेजू आणि तू आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू आणि तू गुण कर आमका गुण कर जेजू विवेक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेजू. हालेलुया उलो मारा. हालेलुया 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 उलो मारा सम्या. बाबा उलो मारा. सत्यन उलो मारा तुम्ही तुमका आपणून दिव समी तुमका गुण करून दी. हालेलुया हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 उलो मारा भावात उलो मारा. हालेलुया 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 सगळे भक्तगणांचे तुका समर्पित सम्या. तुझी गुण कर देवी सगळं त्याच्या शिराने वळे. तुझ्या पवित्र करते जळकर. तुझ्या नावांत गुण कर. तुझ्या नावांत आशीर्वाद. तुझ्या नावांत बेसमान बर सम्या. आपण जेजो आपण गुण कर जेजो. टच देम हील देम लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमच्या तकलेचे दवरा. पवित्रात्म्याची मसद मागा. पवित्रात्म्याची मसद मागा. पवित्रात्म्या देवाने आमका अभिषेक कर. तुझी गुण करचे देवी सगळं आमच्या शिराशिराने वळई. हे पवित्रात्म्या तुझी जाणवाई दिवंके. तुझे गिन्यान दिवंके. तुझी चुरुकाई दिवंके. तुझ्या बेसावाने आमका बरोवंके. तुझ्या फळांनी आमका नेटवंके. तुझ्या देण्याने आमका बरोवंके. पवित्रात्म्या आमच्या कुडीच्या सगळ्या रक्ताच्या कणाकणांनी तुझी सकत मिळवंके. आमच्या कुडीच्या सणासणांनी तुझी सकत आणि गठाई दिवंके. हे पवित्रात्म्या तुझे कृपेन आमकां बर. आमच्या मुखल्यारावर आमकां वाट दाखय पवित्रात्म्या. आमच्या फाटल्यारावर आमचें संरक्षण कर. आमच्या बगलेरावर आमकां सांगात दे. आमच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लाभय. हे पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बर पवित्रात्म्या देवाने. हालेलुया 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 उलो मारा. हालेलुया 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 अर्गान जेजो गुलाब जेजो तुझे जेजो आराधन जेजो पवित्रात्म्या पराकलिता तीन नदीच्या तिसऱ्या दणा आमचे तुझा आशीर्वाद घाल. गुण करते देवी सगत लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. आपण जेजो आपण पवित्रात्म्या देवाने फांगय तुझं प्रकाश. हे सगळे भक्तिकाचेर फांगय तुझं प्रकाश. देव तुझे सगत देती जाणवाय. हे सगत बाळ भलाय की बेसाव समृद्धी सदा स्वभाव कर पवित्रात्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 अर्गान जेजो गुलाब जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करता. 2 लाईन कर तुम्ही येऊचे. दैवी काकुळतीची जर तुमच्या शिराशिराने वळवण्याचे प्रयत्न करचे. भक्तीन आम्ही वांटेली सावया.
छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Hallelujah, Hallelujah, Shadala Balaba, Hallelujah, Hallelujah, Atuban, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuga sumia je jogla tuga sumia je dwara dan tuga sumia je. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumia swan bogdum kanza lo zalya. जोरान दोन तालियों बेटा भैया जोरान सम्यक तालियों प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समय सो आशीर्वाद घेऊन छाक आम्ही गावी गीत हे देवडा सक्रामेंता ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वीच्या रूपा बोला नव्यो रीती आदया सर्वन वेचास कद्विशा भावार्थाचे बोलदी जशे बापा तशे स्तुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी आवडता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांसो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे जवळ सदां समजेत आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर अशा आमच्या सगळ्या जिवितांत तुझे अखंड भावार्थ दवरन एकामेकाच्या मोगांत जिवन सगळींचे राज जोडूंक तुझे सगळे अमर जिवीत जिवंक आमकां फावो कर जोची येताय आणि राजवर येताय ससनाच्या ससना
सदैव जावं सोम्याचें नांव, सदैव जावं सोम्याचें नांव, आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव, आता आणि आता आणि सदां सर्वदा, सदैव जाव सम्याचे नाव आता आणि सदां सर्वदा, सदैव जाव सम्याचे नाव आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जाव सम्याचे आता बऱ्या सदैव जावं सोम्याचें नांव, आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सोम्याचें नांव, आणि सदा सदैव जावं सोम्याचें नांव, आता आणि सदां सर्वदा, आता आणि सदां सर्वदा, आता आणि सदां सर्वदा, सदैव जावं सोम्याचें नांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आम्ही सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुम्ही आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मुझो जीव वाचता पळया, तुझ्या राजांत पावता पळया. मुझो जीव वाचता पळया, तुझ्या राजांत पावता पळया. सोनिया तुझ्या नावांत पावता पळया. सोनिया तुझ्या राजांत पावता पळया. मोगळ पुता सोळे हांव परमळी आशिर्वादी आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग छनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ, तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी